नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज म्हजे बरोबर अशी दोन गेस्ट आसात जाणी गोंयच्या दोन वेगवेगळ्या दिसाळ्यांनी आज एकाच विशयाचेर लेख बरयल्यात. दोनीचे लेख खूब इंटरेस्टिंग आसात, सो आमी ठरयलें की दोगी जाणांक एकाच माचयेर हाडया आनी जो विशय तुमकां स्क्रिनीचेर ऑलरेडी दिसता, हांव ताका भाशावाद म्हणना, हांव ताका राजभाशावाद म्हणटा. ह्या विशयाचेर तांणी बरयिल्ल्या लेखांचेर चर्चा करया. आमचे बरोबर आसात आज प्राध्यापक विनय बापट, जे आमकां 70 सावन जॉइन जातात, आनी दुसरे आमचे बरोबर आसात अनंत अग्नी सर, जे आमकां मडगांव सावन जॉइन जातात. दोगी जाणांक येवकार. हांव सुरवात विनय बापट सरा कडच्यान करतां. सर, म्हजो आवाज आयकूं येता न्ही? हा, ऐकू येतं. या सर, सुरवात हाजे वेल्यानच करता की तुमच्या आर्टिकलाचे आयचे टायटल की राजभाषा कायद्यातून मराठी वगळावी असे का वाटले. म्हाका ह्या टायटला वेल्यान स्टार्ट करता, का वाटले. हय, म्हाका दिसता माझ्या लेखान हांवें तें म्हळां हम्म, की राज्यभाषा कायदो 1987 पास जाल्लो हम्म, आणि त्याच्या उपरांत आता 37 वर्सां उपरांत एक ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेतो लेखक जेन्ना त्याच्यातलो जो मराठीचो सहभाषा म्हणून उल्लेख असा तो काढून उडोवचो अशें म्हणटा, तर म्हाका दिसता त्याच्या फाटली कारणां कितें आसा ही सोदची अशी म्हाका दिसली. आणि त्याच्या खातीर हो लेख हांवें बरयला आणि त्यातून हांवें स्पश्टपणान म्हटलां हम्म, की जे रोमीचे आंदोलन सुरू झालं आणि त्याच्या खातीर जो एक कितें म्हणून मातसो भंय सो म्हणा किंवा कितें जो निर्माण झाला त्याच्यातल्यान लक्ष हे भायर काडपाचें जर आसत जाल्यार एक मराठीचेर जर अशा प्रकारची स्टेटमेंट दिली की हो राजभाषेचो जो कायदो आसा खरें म्हणजे ते मराठी काडचो हेच्यापेक्षा राजभाषेच्या कायद्यान कितेंच बदल करचो न्ही, हम्म, हो जो मुद्दो आसा याच्या खातीर त्याने ती स्टेटमेंट केल्या तो तसोच रावचो. कित्याक मे बी जर रोमी त्याका भाषा कित्याक त्यांचे जर आंदोलन पेटले आता 40 पंचायतींनी ठराव घेतल्यात रोमी करची म्हणून आणि हम्म, ते झाले जाल्यार मराठीवाले उठतले हे त्यांना हम्म. खबर आसा. आणि हे जर झाले जाल्यार एक फुडें कॅस जावं शकता किंवा कोंकणीची एकूण जी सध्याची कोंकणी आसा ताका एक भंय जावं शकता. तर याच्या खातीर त्यांनी अशा प्रकारची स्टेटमेंट केला अशें म्हाका दिसता. आम्ही या सगळ्या मुद्द्या भितर डिटेलान वचया. बट अनंत अग्नी सर, तुमच्या आर्टिकलाचो टायटल आसा की कोंकणी मराठी संवादाचे नवे युग घडोवया म्हणून. एक वटेच्यान वाद इतलो तापता आनी दुसरे वटेच्यान तुमी संवाद करया म्हणटात. कशें कितें? म्हाका दिसता प्रमोद बाब की भावनीक पावंड्याचेर विचार करप आणि व्यवहारीक पावंड्याचेर विचार करप हे दोन गजाली. हम्म, भाईन जो स्टेटमेंट केला तो व्यवहारीक पावंड्याचेर आसा आणि हांव जेन्ना संवादाचे जेन्ना भाशा उलयता तेन्ना साहित्य संमेलनात भाई मावजो मुखेल सोयरो म्हणून गेल्लो आणि थंय ताणें हीच भूमिका मांडिल्ली की आता वादाचो काळ सोंपला आणि संवादाचो काळ सुरू जावपाक जाय म्हणून, समन्वयाचो काळ सुरू जावपाक जाय म्हणून. आणि भाईन थंय जाहीर सहकार्य दितले म्हणून. सो म्हाका दिसता तोच भाईचो मुद्दो घेवन हम्म, आमी तो लेख बरयला की आमी आतां संवादाचें युग सुरू जावंक जाय. व्यवहारीक पावंड्याचेर ज्यो गजाली आमी मुद्दे मांडपाक जाय ते वेगळे. हम्म, आनीक एक नातें जें तयार करप इतले वर्सांचो भाशावाद आसा तो भाशावाद कुशीक दवरून दोनी भाशा एकठांय येवन दोनी भाशा हातांत हात घालून कशे मुखार वचपाक शकतात हे पर्व नवें सुरू जावपाक जाय आणि त्या तातूंतल्यान हांवें तो लेख बरयल्लो आसा. अ, बापट सर, एक मुद्दो म्हाका मुद्दम विचारचो दिसता आनी तो तुमकां दोगूय जाणां विचारचोसो दिसता. आनी एक जो म्हाका दिसता सारको हाका आमी कळीचो मुद्दो म्हणपाक शकतात की राजभाशा कायद्याक आज आमी अशें पळयलां की आमचे राजकारणी वेगवेगळ्या कायद्यांक हात लायत सुटल्यात आनी तांची फाटली तांची जी उद्देश आसा आनी तांची उद्दिश्ट जी आसा ती इतली चुकीची आसात की ह्या कायद्यांक हात लावचो न्ही म्हणून लोकांक रस्त्यार दिवची पडटा. आज जेन्ना आमी राजभाशा कायद्या सारक्या सेन्सिटीव कायद्याचो विचार करतात, तुमकां दिसता की इतली वर्सांनी 37 वर्सांनी हात लावपाची गरज आसा काय हात लावपाची गरज ना ह्या कायद्याक. बापट सर. म्हाका दिसता हात लावपाची जी गरज आमी म्हणटात म्हाका दिसता हाल्लीच मुख्यमंत्र्यांनी एकदा सांगिल्लें हम्म, की आता जो राजभाषा कायदा आसा तेतून बदल जावचो ना किंवा करप शक्य ना. जेन्ना रोमीची मागणी आयली तेन्ना म्हाका दिसता सभागृहान सुद्धा तो विशय फुडें बरोबर. आमदारांनी काडलेलो तेन्ना त्यांनी म्हणलें की अशें. पूण म्हाका दिसता तरी त्यांचे जे आंदोलन आसा ते सुरू आसा हय. आणि त्याच्या उपरांत एक पंचायतीन ठराव घेतात किंवा हे करतात आणि आमकां खबर आसा की हो जो समाज आसा की तो जर एकदा आंदोलनान देवलो जाल्यार तो खूप तीव्रपणान देंवता. हेचे जे रूप आसा आमी हेच्या पयलीं खूब फावटी पळयला. तर हम्म, म्हाका दिसता तो जो मुद्दो आसा त्याच्या खातीर मे बी कितें आसा हांवें माझ्या त्या लेखानय म्हळां की सरकार कोणाचें आसूं ते जनतेचो दबाव आयलो काय त्या चेपणा सकयल येता.
हम्म. आणि त्याच्या उपरांत ते कायद्याक आपणाक जाय तशें कित्याक लास्टाक तांकां मतां जाय, तुम्ही त्यांचो प्रश्न राजकीय मतांकडे आसा. अपरिहार्यता म्हणलं आणि का? त्याच्या खातीर एक्झॅक्टली हम्म. त्यांनी जर राजकीय अपरिहार्यता निर्माण केली हम्म. जाल्यार ते कायद्यान बदल करू शकतात. आणि म्हाका दिसता होच जो भंय आसा, हो भंय भाई मौजाच्या स्टेटमेंटान म्हाका खंय तरी दिसता. आणि त्याच्यातल्या कितें एकदा मराठीचेर जसो अटॅक केलो की मराठीवाले उठतले, आणि ते जालेय बी. म्हाका दिसता जी रिएक्शन सोशल मिडियांतल्यान म्हणा, पेपरांतल्यान म्हणा, सगळी कडल्यान जी आयल्या, आणि त्याच्यातल्यान मराठी काडची न्ही म्हणून जो त्यांचो एक हे आसा, मागणी आसा म्हणा, किंवा त्या प्रकारचे त्यांनी केले, तर त्याच्यातल्यान आता सरकार समजा स्टँड घेतलो जाल्यार कितें घेतलो हम्म. की आम्ही राजकायद्यान बदल करचे ना हेच सांगतलो. आणि ते सांगले की कोंकणीचे आईचे जे स्थान आसा ते अबाधित रावतले. हम्म. माहित हेच हो खुटो घट करपा खातीर ही सगळी स्टेटमेंट आसा, हे म्हाका दिसता एकूण ह्या सगळ्या वयल्यान लक्षात येता. अग्नी सर, तुमकां कितें दिसता, हात लावचो कायद्याक काय लावचो न्ही? कारण आज जशी दोन्ही बाजूच्यान अशी हे आला की ना हात लायात अशें एक तरेचो सूर तयार जावपाक लागला. आणि रोमीच्या जो उल्लेख केलेलो बाबत दिसता की रोमीचो जो डिमांड तो शास्त्रीय नदरेंतल्यान कितलो परिपक्व आसा हाचो विचार करचो पडटलो. हम्म. आयलो म्हणून आमी राजभाषा कायदो अमेंड करून तातूंत भितर रोमीचो आस्पाव करतले काय कितें? त्या भारतीय भाशेक परकी लिपी ही स्वाभाविक आसा काय कितें? हम्म. ती शास्त्रशुद्ध आसा काय कितें? हाचोय विचार जावपाक जाय न्ही. म्हणजे फक्त भावनीक विचार करून जायना. हय. कारण मुळात रोमी लिपी ही कोंकणी कित्या खातीर आयली? कारण पुर्तुगीज जेन्ना गोंया भितर आयले तेन्ना तांकां कोंकणी बगर पर्याय नाशिल्लो लोकां मेरेन पावपाक, लोकां मेरेन संवाद सादपाक, हम्म. किंवा तांचे धर्मीक साहित्य रचपाक. आणि त्या वेळाचेर तांकां सहजपणान मेळ्ळी ती रोमी लिपी. सो जेन्ना रोमी लिपी नाशिल्ली हातूंत भितर तेन्ना आमचे खातीर देवनागरीच लिपी आशिल्ली न्ही, साहित्य नाशिल्लें जायत, लिखीत हम्म. लिखीत साहित्य नाशिल्लें जायत. कारण तेन्ना हेंच नाशिल्लें न्ही, सोयी सुविधाच नाशिल्ल्यो. रोमी साहित्य कित्याक आयलें त्या वेळाचेर? कारण आमचे कडेन हें आशिल्लो, प्रिंटींग प्रेस आशिल्लो, जो अपघाताक लागून गोंयांत पाविल्लो. हम्म. सो ताका लागून रोमींतल्यान साहित्य तयार जालें, देवनागरींतल्यान जालें ना, कारण कोंकणीचेर बंदी हाडिल्ली आशिल्ली त्या वेळाचेर. सो ह्यो सगळ्यो गजाली जर मतींत दवरल्यो जाल्यार रोमीचो जो डिमांड आसा तो शास्त्रीय नदरेंतल्यान ताका खंयच बसका ना. आणि म्हणून आत्तां रोमीवाल्यांच्या डिमांडाक भिवपाची कांयच गरज ना. हम्म. कारण कांय ग्रामसभांनी थाराव पास जाले जायत, पूण जो मास जो हे आसा, जी जनता आसा हय. तिका व्हडलेशें पडून गेलो ना. ती आसा तातूंत भितर हॅपी आसा. आणि ताजें एक एक्झाम्पल जर सांगपाचें जाल्यार आयज गोंय बोर्डाच्या 10वेच्या परीक्षेंत, 12वेच्या परीक्षेंत, हय. बीएच्या परीक्षेंत आणि एमएच्या परीक्षेंत सुद्दां आमचे क्रिस्तांव भुरग्यांक बऱ्या मार्कांनी पास जातात, पयल्या क्रमांकांनी पास जातात. सो हम्म. चल्ला तो वयलीवर चल्ला. आणि ताका लागून बाबा कोंकणीचे हे फुडारी किंवा कोंकणी चळवळी भितर एक भंय तयार जाला अशें म्हाका तरी दिसना. ना सर, पण प्रश्न हो येता की कायद्याक हात लावचो काय ना? कारण आज सगळेच जण मागणी रोमीचो गट मागणी करपाक लागला, कायद्याक हात लाय. कालच्या स्टेटमेंटा उपरांत मराठीचो एक गट मागणी करपाक लागला की कायद्याक हात लाय. कायद्याक हात लावपाची गरज आसा आयच्या खिणाक आणि ह्या राजकारण्यांनी? अग्नी सर. म्हाका दिसता कायद्याक हात लावपाची तशी गरज ना. हम्म. कायदो पास जाले उपरांत मराठीचे जे कितें विकास जावपाचो तो आपले परीन जायत आसा, कोंकणीचो विकास जायत आसा, आणि कोंकणी भाशेंतल्या रोमी लिपीचोय जायत आसा. म्हाका मुद्दाम सांगपाक जाय की कोंकणी भाशा मंडळाक जी खेरीतपणान देवनागरी आनी रोमी दोनी लिपी खातीर काम करता, ताच्या परसूय चड जे ग्रँट्स आसात, शासकीय अनुदान जें आसा हम्म. ते दालगाद अकादेमी जी खेरीतपणान रोमी लिपी खातीर वावर करता तांकां मेळटा. यात्रा अकादमी आसा जी खेरीतपणान परत रोमी लिपी खातीर काम करता. सो आयज रोमी लिपये खातीर किंवा मराठी खातीर ऑर कोंकणी खातीर, सर्वसामान्यपणान कोंकणी खातीर जे तरेचे हे फक्त म्हाका दिसता राजभास कायदो चड खरपणान चालीक लावपाची गरज आसा. आणि म्हणून म्हाका दिसता मराठी प्रेमी आसात आणि एकठांय येवन बापट सर, तुम्ही हो रोमीचो इश्यू जो आसा तो तुमच्या लेखा भितरय टच केला. जेन्ना लिपीचो मुद्दो आसा आनी तुमी भाशेचे अभ्यासक, भाशेचे शास्त्रज्ञ म्हणून हांव हो प्रश्न विचारता. रोमी लिपीच्या बाबतींत आनी बेजिकली लिपीच्या बाबतींत हो जो वाद सध्या चालू आसा, तुमकां प्रामाणीकपणान कितें दिसता की ह्या शास्त्रीय नदरेंतल्यान बरोबर कितें? बापट सर.
की म्हाका दिसता माझ्या त्या लेखान हांवें म्हळां की हम्म. शास्त्रीय दृश्टीन पळोवपाक गेले की जे स्वन स्वनिम सगळे जे कोंकणीतले आसात ते बरोवपाक रोमी लिपी योग्य ना. हम्म. म्हणजे खंयचीच भारतीय भाषा बरोवपाक रोमी लिपी योग्य ना. जर तुम्ही मराठी सुद्धा जर रोमीन बरोवपाक लागले जाल्यार कितें मजा जाता ती आमकां खबर आसा. हम्म. तर किंवा त्याच्या खातीर कायद्यान किंवा शास्त्र किंवा विज्ञानाच्या दृष्टीन पळोवपाक गेल्यार रोमी ही कोंकणी खातीर योग्य न्ही याच्याबद्दल दुबाव ना. हम्म. पण आमच्याकडे शास्त्रान विज्ञानान निर्णय जायनात. आमच्याकडे निर्णय भावनीक मुद्द्याचेर जातात हे हम्म. लक्षात घेवपाक जाय. हम्म. आणि हो त्यांचो भावनीक मुद्दो आसा. आणि म्हाका दिसता त्यांचे जे थोडे मानगडे असतात आणि ते जे सांगतात की आमचे बरोवप आणि देवनागरी कोंकणीतलें बरोवप हे वेगळें आसा. हम्म. हो जो मुद्दो ते व्हडल्या प्रमाणात मानतात की ते म्हणटा आम्ही तुम्ही देवनागरीन बरयतात तसो उच्चार आम्ही रोमीन करिना. आमचे रोमीतले उच्चारच वेगळे आसात. हम्म. म्हाका दिसता त्यांची वाटचाल आता आमची रोमी ही कोंकणीपेक्षा वेगळी आसा हे सांगपाच्या दिशेन चालू आसा. हम्म. आणि त्या दृष्टीन पळोवपाक गेले म्हणून ते कायद्यान बदल आपले रोमी कोंकणी अशें म्हणटा म्हणजे एज ए दुसरी लँग्वेज म्हणून ते मान्यता दिवपाक सांगतात. म्हाका दिसता म्हाका तुम्ही मराठीचो किंवा अभ्यासक म्हणा किंवा भाषा अभ्यासक म्हणून हम्म. विचारशीत जाल्यार रोमी लिपी ही खंयच्याच मराठी एका भारतीय भाषांक योग्य न्ही. हे कोणी खंयचोय भाषा तज्ञ सांगू शकता. पूण कशाला सांगू शकता. आमच्याकडे निर्णय भावनीक मुद्द्याचेर जातात हय. तेन्ना ते जर पेटून उठले जाल्यार आमचे राजकारणी कितें करू शकतात कितें करू त्याच्याबद्दल म्हाका दुबाव ना. शकता. म्हाका म्हाका या. प्रमोद बाब हय हय एकच हांव ऍड करता सांगात सांगात एकच हांव सांगात. ऍड करता हय. सरांच्या स्टेटमेंटाक की ह्या संदर्भात न्यायालयान उच्च न्यायालयान हाच्या आदींच निर्णय दिल्लो आसा. हम्म. कारण कर्नाटका हातूंत आसात हायकोर्टाक आसात ऑर गोवा हायकोर्टाक ह्या संबंधीची जी याचिका दाखल केल्ली हय. ती हे करून भायर उडोवन या संदर्भात न्यायालयान कायद्याच्या नदरेंतल्यान आपली भूमिका ऑलरेडी स्पश्ट केल्ली आसा. एक म्हाका मुद्दम अग्नी सर तुमकां विचारपाक कारण तुमचो लेख जेन्ना सोंपता तेन्ना तुमी एक जो सामको प्रॅक्टिकल भंय उक्तायला हांव ताजेर मुद्दम हे करता की एक दीस दोनूय भासांच्या वावुरप्यांकूय करत इंग्लीश भास मुखार गेल्ल्याचें पळोवपाक मेळटलें. तुमी तरी ऑप्टिमिस्टीक दिसता म्हाका एक दीस बी म्हणा. सध्या ही परिस्थिती दिसना तुमकां की आमी रोमी काय देवनागरी मराठी काय कोंकणी ह्या सगळे बोवाळा भितर लास्टाक लोणी खावन वता इंग्लीश हे मान्य आसा. ना तुमकां. तें जालांच. हय. आयज कोंकणी माध्यमांतल्यो शाळा अकस्मात एका रातयांत 127 कमी जाल्यो. पूण हय. सुदैवान खेरीतपणान कोंकणी भाशा मंडळान जे शिक्षणीक साहित्य तयार केलें थोडीशी एक चळवळ तयार केली तातूंतल्यान शाळांची संख्याय वाडली आनी पटसंख्याय वाडली. हय. मराठी पण तरी आसतना ती जाय तशी वाडना ही खंत आसाच. हम्म. मराठी शाळांची संख्या देंवपाक लागल्या आनी सगळ्यांक आकर्शण इंग्लिशीचें. हय. आणि सगळे सिद्धांत सांगतात की आवय भाशेंतल्यान शिक्षण जावचें आणि हय. अशा वेळाचेर कोंकणी मराठी भाशा कुशीक दवरून इंग्लिशीची पटसंख्या दिसान दीस वाडटात. शाळा वाडटात. सो ही भंय आसाच. म्हाका बापट सर मुद्दम तुमकां विचारपाक जाय लास्टाक ह्या वादा भितर आज हांवें ताका राजभाशावाद म्हळा हांव ताका भाशावादय म्हणना आतां. दुसरे वटेच्यान इंग्लिशीची जी परिस्थिती जाल्या आज आमी म्हणटात की बाबा कोंकणी मराठी काय रोमी बट आमकां प्रत्येक गजाल सद्याक व्यवहार जो सरकाराचोय दिश्टी पडटा आनी लोकांचोय दिश्टी पडटा तो इंग्लिशींतल्यान दिश्टी पडटा. तुमकां दिसना सगळ्यांत व्हडली चॅलेंज आमचे मुखार जी आसा ती आमच्यो भास सद्या जी आसात भाशा ज्यो आसात त्यो तिगोवन दवरपाच्यो आनी त्यो फुडली पिळगे मेरेन कशी पावोवपाच्यो हाज्यो कारण तो मराठीचो किंवा कोंकणीचो प्रश्न उरलो ना तो इंग्लिशीचो प्रश्न जाला. हो प्रश्न जालाच. हय. आणि म्हाका दिसता जेन्ना ते व्हडलें आंदोलन जाल्लें हम्म. की कोंकणी हेका इंग्लीश शाळांक अनुदान इंग्लीश दिवचें वाय न्ही, मायभास हेच्या बद्दल जाय. जें आंदोलन जाल्लें हय. आणि तेन्ना मराठी आणि कोंकणी दोन्ही हातान हात घालूनच आशिल्ले हय. हें बी लक्षात दवरपाक जाय. तेन्ना बरोबर. कोंकणी आनी मराठी दोगूय वांगडा आयिल्ले. आपल्या लेखान अग्नी सरान जें म्हळां की आमकां फुडें वचपाक जाय जाल्यार दोगांन हातीन हात घालून फुडें वचचें पडटलें ती प्रक्रिया सुरू जाल्ली. हय. ही प्रक्रिया सुरू आणि आयज सुद्धा म्हाका दिसता की जेन्ना अशा प्रकारचे कोंकणी म्हाका दिसता आमच्या प्रकाश सराक जेन्ना साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळ्ळो हय. म्हाका दिसता सगळ्यांत चड खोशी आमकां जाली तेची. तो आमचो साथी आमचो हांगाचो हे सगळे तेतून आशिल्ले आणि कोंकणी आणि मराठी म्हाका दिसता ताका बुके दिवपी सुद्दां हांव पयलो आशिल्लो हय. जेन्ना ताका साहित्य अकादमी मेळ्ळी.
याचं कारण म्हाका दिसतं की कोंकणी आणि मराठी आयज आमची जी पिळगी आसा, आमची हांव म्हणटा, कित्याक ती भाषावादाच्या मातशी मागीरची पिळगी आसा, ती हातान हात घालूनच वताली. अशा वेळार मुद्दाम भाई मावजे सारख्यान हो वाद कित्याक उकरून काडलो हें म्हाका कळना. म्हणजे मुद्दाम चुट्टी दाखोवन देंवचार आपोवप तशी गजाल जाल्या ही. तर हो जर आता वाद जावंक नाशिल्लो कित्याक आमच्या दोगांच्या फुड्यान इंग्लिशचें संकट आसाच आसा. हे खूप मोठे संकट आसा. आणि आयज इंग्लिशचं संकट म्हणजे फक्त शिक्षण म्हणून तुम्ही म्हणू नका. आयज तुम्ही आमचे लोक उलयत ना, म्हणजे आम्ही सुद्धा आसात त्यातून. कितले कोंकणी शब्द, कितले मराठी शब्द आणि कितले इंग्लिश शब्द उलयतात. आयच्या भुरग्याक तुम्ही जर रंगांची नावं विचारली, ते रंग म्हणजे तांकां कळना, कलर म्हटल्यार कळटा तांकां. तुम्ही खंयचो मनीस म्हाका ते तांबडो, हरवो, निळो, पिवळो म्हणटात सांगा, म्हणजे चॅलेंज आसा. हे कोण म्हणतात इतकी आमची. आणि अशा टायमार असले वाद असे व्हडले मनीस कित्याक उखलून काडटात ते म्हाका कळना. म्हाका दिसता हो वाद आणि कितें आसा, परत त्यांनी परतय म्हटलें की आपूण माझ्या म्हणण्यार ठाम आसा. म्हणजे याचो अर्थ तेच म्हणतात की या कायद्यान बदल करपाक जाय. जो कायदो आसा तातूंत. आणि अशें जर आसत तर म्हाका दिसता जे आमी लागीं येता ते परत पयस वचपाक लागतले आणि त्यातून आमची दोनूय कोणाचेच हित ना. म्हणजे कोंकणी आणि मराठी दोगांचे खूप व्हडले नुकसान जातले. अगदी सर, येस, रिस्पॉन्ड टू दॅट. प्रमोद एकच हांव ऍड करता. म्हाका दिसता की भाईन जो मुद्दो मांडला तो तांणी काल परत जो तांणी व्हिडिओ केला तातूंत भितर म्हणजे तागेली बायटां भितर तांणी आपली भुमिका स्पश्ट केल्या. आनीक आमी म्हाका दिसता की भाई सारखे, भाई खंयच्या पिळगेचो, भाई त्या पिळगेचो ज्या पिळगेन कोंकणी ही भाषाच न्हय तर ती मराठीची बोली अशा काळात तांणी संघर्श केला की भाषा ही भाषा म्हणून दाखोवपा, कोंकणी स्वतंत्र भाषा. तर त्या पिळगेचो तो प्रतिनिधी. आणि तांची जी भूमिका आसा की खंयच्याय राज्याची राज्यभाषा ही एक जावपाक शकता. दोन आसत केन्ना आसतल्यो जेन्ना एखाद्या वाठारांत दुसरी भाषा वापरतात राजभाषे शिवाय, त्या वाठारा पुरती ती राजभाषा अशें आसूं येता. आता लिपीच्या बाबतीत खंयच्याच राज्यां भितर एका दोन लिपी नासतल्यो ऑफिशियल लँग्वेजीक. सो दुसरे राजभाषा केन्ना म्हणटा आमी की जायते फावटी असो एक मुद्दो येता की न्यूजपेपर खपता तितले, भजनां किर्तनां नाटकां इतली जातात, बरोवप मराठींतल्यान हातूंतल्यान जाता, मराठींतल्यान जाता. आणि म्हणून गोंयची राजभास फायनली म्हाका एक सांगात, राजभास कित्या वयल्यान ठरता. राजभास ही सर्वसामान्य मनीस जी भास उलयता ताजे वयल्यान ठरता. खोतीगांव, गांवडोंगरी किंवा नेतुर्ली, सत्तरींतले सगळे गांवगिरे वाठार जे आसात त्या वाठारांतल्या लोकांक जी भाषा शाळेंत गेले बगर कळटा, औपचारीक शिक्षण घेतले बगर कळटा, ती तांची भाषा. सो ह्या नेमाक धरून कोंकणी ही सहजपणान गोंयची भाषा हे सगळेच मान्य करतले. आणि ताका लागून भाईन जो मुद्दो मांडला तो की गोंयची भास ही एकच भास. आता मराठीचो मान आसात, सन्मान आसा, जो आमी वेगळ्या वेगळ्या व्यासपीठांचेर भाईन स्वता आणि भाईच्या नंतर भाईच्या हातूंतल्यान स्फूर्ती घेवन आमी आयिल्ले सगळे चळवळींत, आमी सगळ्यांनी तो मान सन्मान दिलाच. पण भाईच्यो भावना ज्यो आसात त्यो प्रामाणीक आसात. भाई आमी सगळे जाणां निर्भीडपणान उलोवपी आणि अभ्यास करून उलोवपी, अणभवान उलोवपी. आणि म्हणून म्हाका दिसता भाईन जो मुद्दो मांडला आणि ताजे फाटल्यान तर्कीक बसका आसा, तो आमी सगळ्यांनी ताजी भूमिका म्हणून आमी ती मानपाक जाय आणि ती एक्सेप्ट करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. म्हाका मुद्दाम अग्नी सर तुमच्या लेखांतलोच तो हें आहा की जेन्ना लास्ट मराठी साहित्य संमेलनाक भाई गेल्ले तेन्ना ताणें आमंत्रण दिल्लें की फुडलीं साहित्य संमेलन गोंयांत जावचें म्हण. आणि तुमी तुमच्या लेखां भितरय म्हळा की तें जर जालें जाल्यार कोंकणी आनी मराठी आमी सगळे जे लेखक आसात ते बरोबर हातांत हात घालून हें संमेलन करया म्हण. म्हाका बापट सर तुमकां मुद्दाम विचारपाक जाय, अशी जर घडणूक घडली जाल्यार तरी नेमके आमी एटलिस्ट जेन्ना इंग्लिशीचें आव्हान मुखार आसा एकामेका कडेन वाद घालपाचें बंद करतले आणि अशी एक घडणूक गोंयाक जावची अशें तुमकां दिसता काय कितें? सर म्हाका पयलीं मातशें एका प्रश्नाचें फक्त उत्तर दिवपाक जाय. हय, सांगात. की राजभाषा जेन्ना म्हणटा उलोवप हो मुद्दो तेतून सगळ्यात म्हत्वाचो आसा. पण त्याच बरोबर ऐतिहासीक, सांस्कृतिक, सामाजिक हे जे मुद्दे आसात आणि थंय खंयची भास, व्यवहाराची भास खंयची आशिल्ली हो मुद्दो तेतून आसता. हो सामको ना असो मुद्दो न्ही. आणि गोंयचें एक वैशिश्ट्य आसा की तुमी आमची परंपरा पळयली म्हणजे पयलींच्यान तर आमची सांस्कृतिक व्यवहाराची आणि धार्मिक व्यवहाराची हो सगळ्यात महत्वाचो मुद्दो आसा ही मराठी भास रावल्ली आसा. आणि त्याच्या खातीर जेन्ना मराठी प्रेमी ती राजभास जावपाक जाय अशें म्हणटात तेन्ना हो मुद्दो ते महत्वाचो मानतात. म्हणजे ते घरांत कोंकणीच उलयतात पूण धार्मीक व्यवहारा खातीर ते मराठीचो वापर करतात आनी आयज करिनात. ते कितल्याशाच वर्सांनी करत आयले आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आणि त्याच्या खातीर त्यांची ही मागणी आसा हे लक्षात घेवपाक जाय. दुसरी गजाल हांव तेच म्हणटा की हो वाद आता ऑलमोस्ट सोंपलेलो.
अशा वेळार भाईसारख्या तिथल्या जाणट्या मनशान आणि इथल्या ज्ञानी मनशान अशा अर्थान हांव जाणटो म्हणटा की त्यांनी अशा प्रकारची स्टेटमेंट करून हे करपाची गरज नाशिल्ली. आम्ही वांगडा वताले फुडें वताले आणि म्हाका दिसता की कोंकणी आसूं मराठी आसूं हांगा जर कितें संमेलन जाता कितें आतां आमी गोवा युनिव्हर्सिटीन जेन्ना आमी काम करतात म्हाका दिसता आमी कोंकणी मराठी हिंदी सगळे वांगडा जावनूच काम करतात. हीच Correct. आमची भूमिका आसता. खंयच आमी आणि आमच्यान खंय ते झगडी किंवा अशें आसता चुकून सुद्धा दिसना. त्याच्या खातीर अशें जर कितें संमेलन जाता कितें जाता आमी सगळ्यांनी मिळूनच काम करपाक जाय. या तर कोंकणीचे जावं मराठीचे जावं कोणाचे जावं. या आणि ह्याच्यात तुम्ही म्हणता की यातूनच आम्ही इंग्रजीचो थोडोसो सामनो करू शकतात हे आम्ही लक्षात दवरपाक. एब्सोल्युटली. हांव म्हाका दिसता सर तुमचे ह्याच पॉझिटिव्ह नोटाचेर ही कार्यावळ थांबयता आनी हे एकच न्ही आमी अशी आनी कार्यावळी करत रावतले. आज म्हाका सकाळ फुडें उठ्ठगीर सर आय एम थँकफूल टू बोथ ऑफ यू तुमच्या दोगी जाणांच्या ह्या लेखा खातीर कारण बरें वाचपाक मेळ्ळें बरें चिंतपाक मेळ्ळें आनी म्हाका आज ही तुमचे बरोबर कार्यावळी करपाक मेळ्ळी म्हणून हांव पयलीं तुमचो दोगी जाणांचो उपकारी. आनी अशेंच हे विचारमंथन जावचें पण हे विचारमंथन जातना तुमी जो एक निमणो मुद्दो मांडलो की फायनली जर इंग्लिशीचो जर हांव ताका मुकाबलो म्हणना कारण आमी इंग्लीश विरोधी म्हूण कित्याक दिसपाक जाय पण इंग्लिशीचें जें आव्हान आसा आमच्या मुखार आनी तें आमच्या भाशा मुखार आसा त्या आव्हानाक जर तोंड दितलें जाल्यार आमी हातां हात घालूनच त्या वादांतल्यान न्ही जशें अग्नी सराच्या आर्टिकलाचें टायटलूच आसा संवादांतल्यानच मुखार वचचें पडटलें. ही गजाल एक गोंयकार म्हूण आमी विसरची न्ही इतलेंच मागता आनी थांबता. बापट सर अग्नी सर म्हाका खबर आहा आमी ऐन टायमार तुमकां सांगलें तरी आसतना ऐन टायमार येवन तुमी आपली मनमेकळेपणांनी मत मांडली म्हणून परत एक फावट तुमचे उपकार मानता आनी थांबता. देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.